विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाच वीक्षकांक नमस्कार करता स्वागत करता हांव चेतना नायक. आयज आमगेले अभिरुची ह्या संदर्शन कार्यक्रमांतू एक प्रतिभान्वित प्रावीण्यत असले एक माय आवाजी तुमगेले हाडटा आसा. एक आम्ही शिकू का एक आमके एक आसक्ती अस म्हण जाल्यार कितले शिकल्यार ताका एक एंड म्हणना तशी प्रति एक आता पेंटिंग अस स्टिचिंग अस तशी प्रति एकान ते प्रावीण्यत असून नवे 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 शिकू का म्हणजे एक अभिरुची आशिल्ले आणि पेंटिंगांतू मस्त नमन आस. ऑयल पेंटिंग, पॉट पेंटिंग, रॅक्झिन पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, तशी सभार इतले पेंटिंग, स्टिचिंग, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट वेस्ट अंते आम्ही त्या वेस्ट करच्या नज्ज म्हणजे एक आलोचन असून तंते एक नवे नाविन्यत प्रावीण्यत असेल ते एक कल तनी जगाक दाखवून दिलेले रंजिता कामत आमगेल संगत आसा ती रंजिता कामत माय आयचे अभिरुची या संदर्शन कार्यक्रमाक नमस्कारो आणि प्रीतीचे स्वागत करता. धन्यवाद. आता आम्ही पळयतात मस्त एक आसक्ती असता एक कोरका म्हणजे एक छल असता तुमका तशी तुमगेल एक बाल्य कशी आशिल्ले आणि तुमकल ते एक सना एक परिचय आमगेल वीक्षकांक कोण दिवेत की जय हांव रंजिता कामत म्हणून पाणे मंगळूर गोविंद पैल आणि वृंदा पैल जेवळाम तुलदुवा. म्हाका सान आसतना दाखोवनूच एक कसं पळयल्यार ते करचे एक इंट्रस्ट पण मिगेर अन्नाक एक क्रिएटीव जेवण असं का म्हणून मिगेर अन्ना मस्त अशी तशें कसं पळयल्यार नंदी हे पळ गो ते कर गो पूण एक सांग दुखोन म्हाका एक मस्त मोटिवेशन करता आशिल्लें मिगे ल्हान. तशीच आमगे स्कुलान ताका क्राफ्ट क्लास म्हणून एक पिरियड वाराक एक 2 दिवस ते आसता आशिल्ले. तशी तांतूय म्हाका प्राइज मेळ्ळेलें आशिल्लें. सो त्या निमती म्हाका एक सेकंडांत एक इंट्रस्ट येवचें एक कारण जालें. आणि तुम्ही मस्त नमनवार पेंटिंग केलेलं आसा तशी खंयचे प्रायर तुम्ही एक पेंटिंग कोरका म्हणजे तुमका एक आलोचना आयले आणि ते खंयचे नमुनेचे पेंटिंग तुम्ही केला. म्हाका पेंटिंग तो आसक्ती साधारण डिग्री नंतर म्हणून येता म्हळ्यार आमगेल हांगा पाणे मंगळूर एक सान गांव वचूं ते कसले मेळना आमी कसं जावका जाल्यार कोडेला येवनू घेवका पडटा. सो वाळडिके पुढे मिगेल अक्कलगर कಡೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಚಮಕಲಲ್ತದನ ತೈ ತಿಗಲ್ ಗರಲಾಗಿ ಏಕ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಶಿಕೈತಲ್ ಪುರ ಶಿಲಿ ಸೊ ಅವತ್ತೈ ಚಮಕಲಲ್ತದನ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಪುರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ತೈ ಪೋಳೋನು ಶಿಕೂನ್ ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರ तशी खंयचे पुरा नमुन्याची पेंटिंग तुम्ही केला. आता रॅक्झिन पेंट केला तुम्ही ऑइल पेंट केला तशी ते करूक कितले समय जेवका जाता आणि कसं एक व्यत्यास आम्ही तांतू पळयता. आता रॅक्झिन पेंट म्हणून म्हळ्यार ते एक अजीर सोफार घालता रॅक्झिन ते डिफरंट टाइप रॅक्झिन ते आता डायरेक्ट सोफार घालता सल नमुने ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ चेंजेस आसा. तांतू कसं एक चॅलेंज म्हळ्यार ते आम्ही पेंट करता करता ते एब्झॉर्ब जाता आम ते चॅलेंज घेऊन कोरका ते पेंट ಕೆಲವು रॅक्झिन समजता ಕೆಲವು समजता पेंट तुका डायरेक्ट म्हणून एक लागना ते आम्ही कोर्न 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 एक नमने हटार बेसून ते तेजेर केल्यार तेजन एक चित्तार जाता ते आणि ऑइल पेंट जो तांतो ताजी पेंट विंगड रॅक्झिना पेंट विंगड आणि तुम्ही आम्ही फॅब्रिक पेंट यूज करताची ऑइल पेंट यूज करताची आणि निबू पेंट आणि आम्ही ऑइल पेंट यूज करताची तशीची डॉट पेंट पण असत ताका आम्ही ऑइल पेंट यूज करून कोन करून डॉट 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 करून डॉट पेंट करताची. आणि तुम्ही एका कोरोना समयार पुरा जनाक कसं करचे म्हणजे असताना त्या एक समयार तुम्ही तुमगेल आसक्ती वणतेरे दाखयलेलं आसा तशी वॉल पेंटिंग तुम्ही केलेलं आसा तशी कितले एक आसक्ती आम्ही खंयच्या खंयच्यात घालयत म्हणच्याक एक तुम्ही निदर्शन तशी वॉल पेंटिंग मागीर डॉट पेंटिंग सो पॉट पेंटिंग हंत पुरे कशी तुम्ही एक चित्तार केलेलं आसा. पॉट पेंट म्हळ्यार आमगे घरकड ते आमाल घरकडे पुरे मुले माळ्यार घाललेले आशिल्ले सुमार हे पुरे आशिल्ले बर्नी पुरे यूज करनातील पुरे म्हाका ते नुते वेस्ट जावचे म्हाका इष्ट ना. कशें मुगेले पेंट आसा ते पुरे यूज करया म्हूण सांगून म्हाका एक करचा कसं मेळटा म्हणून राखून अशें कसं नाही जावका जाल्यार ते करीत आशिल्ले हे करीत आशिल्ले म्हूण सांगून तशी हळल हळल पुरे कांड प्रत्येक पंत गांवाच्या मुखालच्याना मिगलूट कांय पूण येता बेंगलोरात वय करच्याक ताजेर करता आशिल्ली. आणि आता मस्त नमुन्याची पेंटिंग पळयतना एकांत एक हात बसले पेंट कोरी येता म्हूण जाल्यार विंगडत निप पेंट अशा पुरो डॉट पेंट अशा पुरो एके मड पेंट अशा पुरो सँड पेंट तशी त्या करूक आमकां सुलभ जाता की माय.
हा जाता म्हळ्यार आमकां कलर ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಮುಂಜಾಲೆ ರೀ ते मिक्सिंग कशें करचें आमी स्ट्रोक्स कशे दिवचे ते पर ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಜಾಲೆ पळय आमकां थोडे आनी ब्रशाचे आमकां हँड बसून आशिल्ली हात बसून आशिल्ली ती आमकां ते ಸ್ವಲ್ಪ करचो सुलभ आसा आणि एक कितले समय घेता एक आता पेंट करताना आता ग्लास पेंट म्हणे तुम्ही ते वय. ग्लास मस्त डेलिकेट असतं तांतू आम्ही एक चित्र ते कोरका एक पेंट कोरका म्हणजे कितले समय लागता तुमका ते करेक्ट जावन बसल्यार एक दिवस भितर कैद कोर येता मात्र तांतूं मस्त पेशन्स आसुका हा. म्हाका ग्लास पेंट एक चॅलेंजिंग आशिल्लें ते म्हळ्यार हांव ते क्लासा वच्चें न्ही हांव शिकनी हा. कशें म्हळ्यार म्हाका एक चॅलेंज आशिल्लें कोणाक गरगट चमकरल ते पेंटिंग पळयलेलें आसा तें म्हाका बारी इश्ट जालें तेन्ना ताणें म्हणलें तेन्ना हांव कॉलेज आशिल्लें तेन्ना म्हाका पेंटा नॉलेज नाशिल्लें तुका जादी ना हें म्हूण म्हणालेची तेन्ना म्हाका ते चॅलेंज हांव कोणाला शिकनाशें हांव कोरका म्हूण त्या हटाना हांवची कोणे गरकड नतिल्तेना एकलीನ ಬೈಸೋನು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಣು ताका चंद कोरनु ट्रेस आनी कोरनु हांवाची बसून ते कंप्लीट करताना पळता म्हाका बारी खुशी जालेली आसा एक चल आईल चल कोरका वय म्हणजे त्यावेळी केलेलं त्या पळयलेल्या नंतर 10 वर्ष नंतर हांव केलेलं ते पेंट ऍक्च्युअल जावन आता तुम्ही एक अभिज्ञान शाकुंतले आता वय. स्क्रीनार त्या पेंटिंग करतरी हम्म. त्या एक पदरचने केलेलं असं वय. ताचे एक अनुभव सांगित की म्हळ्यार पेंटिंग कोरनु हांव मस्त काळ जालेलें त्या आमगे स्कुला ग्रुपाक घालेलें आमी जॉइन जाताना तेन्ना आमगे फ्रेंड एकले पद बरयताले आसा गीता राव म्हण सांगून तिणें तिका बारी खुशी जावन तिणें ताजेर एक पद बरयलेलें आसा आनी अभिज्ञान शाकुंतळ म्हाका चड अटॅचमेंट म्हळ्यार स्कुला आसतना म्हाका अभिज्ञान शाकुंतळान नृत्य नाटकांतूय तांतूं पार्ट घेतिल्लो आसा मागीर स्वामी लेद्राक आमकां संस्कृत नाटक कोरका म्हणून बंटवाळांतूं सांगिल्लें आसा आमी तेन्ना संस्कृत नाटक स्वामी लेद्राक अभिज्ञान शाकुंतळावे केलेलें मागीर आकाशवाणीन ते करचे चान्स मेळ्ळे तेन्ना आमकां अभिज्ञान शाकुंतळाची केलेलें ताजे मागीर पेंटिंग अभिज्ञान शाकुंतळाची तो अभिज्ञान शाकुंतळान म्हाका मस्त लिंक आसा तशी त्या चित्राक तिणें पद बरयलेलें आसा आनी हांव आनी तिणें ओटू केलेलें संस्कृत नाटक जे मागीर आकाशवाणीन तो पुराय हांव तिणें गितान ओटू केलेलें आता तुमगेला अभिरुची मस्त आसा तांत आमी स्टिचिंग दोन्हीच्यात एक पळोवचे आसात तशी शिवण तुम्ही खंयचे एक प्रायर शिकोका म्हण एक तुमकां आसक्त आयलें आमकां स्कुलान तिका बेजीक म्हण एक शिकयलें जस्ट शिवण कशी एक उक्स कशी शिवचे एक कोंडी कशी शिवचे तसं बेजीक नॉलेज एक मेळलेलें आसा जाल्यार म्हाका 10th रज आसतना आमगेल मागीर आज्जल गरकट चमकलेलें तेन्ना ते शिकू म्हूण चमकलेली दूर आशिल्लें तें मस्त चमकोन वचचें मस्त दूर जाल्यार म्हाका एक शिकूका म्हण कशें आशिल्लें त्या शिकचे टायमार आमगेलें कसलें आमगेलें येना मेशेनूय येना कसलें ना जाल्यार म्हाका शिकयला बस चेड हांव शिकील खुद्द जावन शिकील चेडच म्हळ्यार ताणें शिकयलें म्हाका बरी पेटकोटू नंतर पूरे हांवच डायरेक्ट कोरनु नोट्स पळोवन कोरनु सीधा डायरेक्ट मिसाका वोन दाखोवचें आशिल्लें आनी विंगड जाणांक हांव शिकयत आशिल्ली ते नोट्स बरोवन हांव जावन दाखयल्ली ती तेन्ना शिकयलें म्हाका आतां तें पळय मना गट्टी बसला माय तुम्ही SSLC तर शिवण शिकलें ती आणि शिवण शिकून आता ह्यात प्रायर तुम्ही पळयतना हांव शिकील ते एक शिवण सार्थक जाल्लें म्हणजे खंयचे एक संतोषा क्षण असती म्हणून देवस्थानांत तो मस्त शिवून दिलेलो आसा देवाक सुमार ड्रेस घालता आसची पट्टे तोडपणीक ते एक नमने पळयतना खुशी जाता डेली ते देवस्थानाचे फोटो घालतना वेंकटरमण देवा लक्ष्मी देवीले राम लक्ष्मण सीतेले आनी आमगेर महाल आसा देवी नारायणी तिगेले मागीर गरुडाक तशीची गणपतीक बरें शिवून दिलेलें आसा ते बरें पळयतना म्हाका बारी खुशी जाता हांव शिवयलेलें घाला न्हू म्हणून प्रतिपंत देवाल फोटो येतना ह्या पंत कसो घाला म्हूण पळयतना एवरी टायम हांव घालेलें घालता नव शिवयलेलें घाला की ना म्हूण सांगू तशी खुशी जाता पळयतना तुम्ही ते तुमगेला उलयतना तुमगेला ते तोंडारी कळता तुम्ही कितले भावनात्मक जावन ते देवाक पावका ते शिवेलें ते आपास ते फोटोर पळयतना जावचे संतोष तुमगेला ते कळतरच माय आता स्टिचिंगान तू आमी देवाक शिवेलें ड्रेस पळयलें नमनवार पळयलें आणि कसं पुरत तू नवे नमून तुम्ही ट्राय केलेलें आसा आनी कसं म्हळ्यार एक किरगेक आतां आमकां न्हेसूं जायना मस्त व्हडलें सून जाला तें कसं करचें म्हूण सांगून ताका एक डिझायन दिवन एक फूल दिवाना सेट तशी दिवाना सेटान केलेलें आसा मागीर चोळी आमकां खंयचे आमकां आयल आसता जाल्यार ते आमकां खंयचे कपडा मॅच जायना ते चोळी शिवचे जायना त्या हाजेन कसं कोरयत ते पुणान ते कलर उणती कलर पळयले स्क्रिना कलर
आजीनं त्या मॅच जाता करेक्ट जावन ताजेन एस्थेटीक एक पिलो कवर हा. तशी काय पण डिफरंट डिफरंट डिझाईन कसं कोर येतं म्हणून आलोचन कोण तशीची वरला चोळी आमगेल्या नमुना नमने पर्स शिवलेले आसा हा. त्या पर्स आणि सुमार जणांक गिफ्ट दिलेले आसा आणि त्या तेका पडण्यासान त्या नमनेचे पर्स देऊन व्हडलीक म्हणजे वतन पळय वतन तेव्हा एक नमने खुशी जाता तशी म्हणारी त्या हक्क आम्ही वय एक ब्लाउज पीस मेळता काढचे आणि बदीन दवरचे वय. यूज असना तक एक ಚಂದ ಐಕೋರ್ ನು हम्म. आता तुमगेले नमुनवार बॅग ऐकेलेले वय. हँड बॅग हँडबॅग पर्स पर्स आपले सो ते आमका फंक्शन आवतना एक गिफ्ट दिव गिफ्ट दिवच्या कनिक सुलभ जाता वय आणि तुम्ही उल्लन तू कसं पुरा एक काम केलेलं असं उलन अंतू अव स्वेटर शिवलेले आसा स्कार्फ शिवलेले आसा मागीर हे अंतू निटिंग निडल्स अंतू हे केलेले आसा मागीर युपीन अंतू शाल केला मागीर क्रोश अंतू अव टीव्ही कवर सुमार प्र केलेले आसा वाजा मुळा दवरचे टिपाय वयर दवरचे तशी सुमार प्र केला आणि आता तुम्ही एक आता ड्रेस की एक एकांची आता दिवाना सेट करताना ते तुमगेल घराक मॅच वय. चोरी घालून पळयतात ड्रेस आणि पुरे कोणाक एक कोणा घालून एक मॉडेल तुम्ही पळयतात ते आमी दुवेका मॉडेल जेवण करता इथं म्हणल्यार तिका बारे खंयचे वेळेक म्हण म्हणटा म्हाका तुकाचे ड्रेस जाव का म्हण म्हणता हा. ताका समजावन प्रत्येक फंक्शन म्हणटा तिका एक ड्रेस शिवूंचे आसता म्हगेले घाल खुशी जाता म्हळ्यार ती आणि- खुशी घालता तो कोण हा. आ मनशे वयले म्हळ्यार तिका प्राऊड फील वय आणि तुमगेले एक गेज्जो आता भरतनाट्यम डान्स करताना आम्ही प्रति वेळा वचून ते घेवचे त्या तितले समय येत की ना की ज्याला तंत एक तुम्ही नवे एक केलेलं असं त्या वय. गेज्ज कशी केलं आणि कसं पुरे तुम्ही तक्का मटेरियल यूज केला ताका एक दाटच एक सूत मेळटा ताजी नांव क्रोशा निडला नांव शिवलेले आसा मागीर ते गेज्जे भितर दखून घालून ताका स्पॉन्ज आनी घालून शिवलेले आसा ते म्हळ्यार मस्त वर्स कितले वर्स जाल्यार ते कट जावची जे वयाचेर म्हणजे परमनंट अशी आता मी रेडीमेड घेतले म्हणले की ते लेदराचे असता ते सोल्प काळ म्हणटा ते ताजे लेदराचे वयचे पीस आनी परत वतार आपता आनी गेज्जे ताजे भितर वयले इलास्टीक वचून ते एक लांबला बरीशी जावन एक गलीत दिसता हे म्हळ्यार गट्टी थ्रेडानाची फुल थिक थ्रेडान केलेली न्ही ती दाट थ्रेड ते गट्टी जावनूय बसता आनी लायक जावनूय असता आणि तुम्ही ते वूड पीस म्युरल आर्ट वय म्युरल पेंट केलेले असं वय वूड पीस म्युरल पेंट म्हळ्यार कसं पुरं तुम्ही मटेरियल यूज ताका कार्डबोर्ड हाडून कार्डबोर्ड कार्पेंटरा दिवन ताका डिझायन बरोवन दिवन तागेले कडेन कट करून ताका सिरामीक पावडर आनी घालून ते पेंट केलेले आसा चेडा वयटा कोणाले एक व्हडलीक मुंजी जेवो घरा वकल जेवो तांकां पुरे मिगेल शो पीसची सकाळ केलेले आयटम्स हांव अर्द दिलेले आसा तशें जाल्यार निमती लागी पेंटिंग्स आनी सुमार पेंटिंग्स अर्ध दिवन आशिल्ली ती केल्या म्हणजे फोटो प्रे काडूं जाय न्ही आनी म्हळ्यार त्या टायमार एक कॅमेरा जो शिकताना ते आनी कितें ये नाशिल्ले आनी सुमार टायपाचे सॉफ्ट टायज केलेले आसा तांतुले नमुना नमुने सुणे आनी टेडी बेर मंकड मागीर एक फोन दवरचे एक स्टँड तांतू टेडी बेर आनी मंकड अशें ओड फुडें फुडें लँडलायन फोन आशिल्लो ते दवरचे एक चंद दिसता ते ताजे वयर ते दवरून घरांत येद्राकाची दवरचे पळय ते बरें केलेले आसा एक ಖುಷಿ जाता आम्ही आता तसं नाही असला रोचून अंगडी दಕ್ಕೂन हटचे मात्र कळतं जला आम्ही शिकला रे तक एक तंत चंद आहे देऊन प्रति एक आम्ही कोरी येत म्हणून सांगून तुमगेला उडलेतनाची कळतं माय तशीची माय आता स्टिचिंग शिकू का एक स्टिचिंग कष्ट नाही म्हळ्यार तुम्ही म्हळेल्याची पेटीकोट मात्र शिकेलेला म्हणून आता चरडू आणि कशी एक शिकून तांगल अंतू डेव्हलप कोरी येतं म्हळ्यार तांकां मेन इंट्रस्ट तुका आसक्त म्हूण जाल्यार पळय तुका सान इतले तुका याद केल्यार पळय ಸ್ವಲ್ಪ मेशीन कशी हे करचे आनी बेसीक आमी हळत कशें काडचे ಸ್ವಲ್ಪ नॉलेज असल्यार पुरो तुका कसं जाल्यार तूं पळोवन शिवं येता हांव अर्द हांव विंगड जाणां नोट करून हे करताशिल्ली हांव क्लासा शिकयल्या पयस चेड हांव पळोवनूच चड शिकली आणि तुम्ही कसं पुरे आता शिवणता ती ब्लाउज डिझाईन्स पळय ब्लाउज मिगेल दुवेल नमुनो नमुने ड्रेस कसं नाही पळयलें कुडले ते शिकून काडता आनी कुडले शिवयता आणि आता तिन्ही अभिरुची आम्ही मस्त पळेल तुमगेला पेंटिंग अशा पुरो स्टिचिंग अशा पुरो आणि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आता मला प्रत्येक कसं करतात ह्या बॉटल यूज ना म्हणजे काढून एक खंयचे वस्तू आमकां ते
नक्का ह्या वेस्ट म्हणून उडयता जर वय पंत तुम्ही एक आकृती दिवन वय आणि एक नवे एक नमुनो केलेला असं कसं पुरं तुम्ही बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट केला हा वय एक कंकण घालचे एक कवर केलेलं बॅक केलेलं असं तशी जी ह्या अव एक्सरे असलं घरकडे अशिल्ले एक्सरे आशिल्ले हा. त्या एक्सरे घालून आशिल्ले जे ताजे एक कंकण दवरचे एक हे केलेलं असं हा स्टँड वय हा ओके मागीर तशीच बरे ड्रेसांनी पळय कशी आमी हे कोन्न दवरका नीट कोन्न दवरका म्हण सांगून एक बॉक्स आशिल्ले ताजे केलेले आसा तशीच यूज नातिले योगा मॅट आशिल्ले कट्ट जावन आशिल्ले ताजे एक देवा पांय पडताना बसत आसले एक मॅट शिवलेले आसा तशी कसं नाही पूण एक पळयलेले आशिल्ले पुरे जावं म्हाका पेंटिंग केले कसं एक मडेरुकाचे ते फुलाचे पळ्ळे मुळ्ळे किया नारळ पुरे काडटारी ताजे वेळी ताका एक पेंट दिवन ताका एक फ्लवर वाजा भितर दवरून तवे एक डेकोरेट करचे कसले पळयलेले आशिल्ले पळय म्हाका जावका आशिल्ले पळयता ताका कांय पूण करता इवन सारनी कोण जाल्यार पेंट दिवन ताका डेकोरेट केला फुलांनी घालून तशी आणि ताजोटूच तुम्ही आता स्टॅम्प कलेक्शन तशी विंगड विंगड अभिरुची आसा स्टॅम्प कलेक्शन कॉइन कलेक्शन वय त्या परे मिगेले मानताल निमते येयलेले हांव सान आसतना मिगेल घरा लाग मिगेल मांत आशिल्लो ताका मिगेल मस्त ताका मस्त इश्टा ताण दाखोवन ताण प्रति दिवस आमगेल घर दांटून वचका जाल्यार म्हाका घेवन वचचे आनी ताण परे कलेक्ट करेल परे म्हाका ओटकोन दिवन तागेले ओट बैसून ते परे करचे परे म्हाका ताण ते पळयत आशिल्लो हांव सो म्हाका तेदन दाखोवन वची परे ओल्ड आयटम्स परे कलेक्ट करचे जो कॉइन्स स्टॅम्प तशे परे कलेक्शन्स परे आस मिगेले माय तशीची विंगड विंगड अभिरुची आसा म्हणून तुम्ही म्हळेलीची आणि कसं पुरा अभिरुची आमगेल वीक्षकांक कळो येता आनी हांव मेहंदी घालचे वता आशिल्ले आनी मेहंदी क्लास काडटा आशिल्ली तशीच हेअरस्टायल सुमार नमने करता आशिल्ली जो सारी फोल्डिंग जेवो प्लिटिंग जेवो आनी सारी ड्रेपिंग तेवे कळत म्हाका तेवे कोणी आपयल्यार वचून करता न्ही का तशी म्हळ्यार एक आसक्ती असला शिकच्या की एक आशी म्हणटा ती एक शिकू का म्हणजे एक छळ आयला रे ताका एंड ना तुमकां पळोवनूच हांव कळता म्हळ्यार कोणाल की घरा वता ते पळयला ते जायना म्हणले ते चॅलेंज न्हू कोर न्हू तशी विंगड विंगड शिकतर तुम्ही वता ते ताका प्राय येना ताका एक एंड म्हणेना तुमकां पळयतना कळटा आनी हांव मस्त क्लासा म्हणून वचचे न्ही अर्द हांव पळोवनूच शिकचे अरे कोणाला व्हडलीक म्हणजे चमकल मुंजेला रे व्हडलीक पळयला पयस चेड कोणाल मत कसं हेअरस्टायल घाला म्हणून पळोवचे ते हेअरस्टायल घाला म्हणजे हांव तांगेर म्हापशी आसता तांगे नेक्स्ट सिटार हांव आसता ते पळोवन नेक्स्ट घरा येवन कोणाला मात ते जमक जावका कोणाला मात ते पांती घालून कांयच जावका म्हाका ते इमिडिएट तशी आमाय तुम्ही ताजोटू पेंटिंगान तू एम्बोजिंग एनग्रेविंग तशी विंगड विंगड नमून केला आता एनग्रेविंग एम्बोजिंग म्हळ्यार कशी असता त्या पेंटिंग एम्बोजिंग म्हळ्यार ताका एक डिफरंट टायप उडाश टूल आसता हेजे म्हळ्यार रुखाचे टूल्स आसता ताका ताजेन आमी बल घालून वतून आमी सानाक सान होडक होड टूल्स प्रकार घालून आमी प्रेशर घालून आमी करचे ते एम्बोज करचे म्हळ्यार उबून तशें करचे ते तगडाक एनग्रेविंग म्हूण म्हळ्यार ताका एक नमूने निडल्स येता ते निडलान तूं आमी बोट दवरून आमी कर्विंग करता वचून ते एनग्रेविंग करचे कर्विंग करता वचुका कार्विंग म्हणून तशी आणि ताजोटू तुम्ही एम्ब्रॉयडरी आणि कचवर्क प्रत्येक हँड एम्ब्रॉयडरी मशीन एम्ब्रॉयडरी सो त्या एक ताजे एक अनुभव सांगित की म्हाका हांव कसं म्हळ्यार सेकंड PUC रजर आसतना आमगेले बापू माना तिगेले कुळार वेलेले आशिल्ले तेच तिगेले बावल सुन्नेक तसर पळय एम्ब्रॉयडरी करचे पळय मस्त इंट्रस्ट आशिल्ले ती सुमार नमूनेचे पळय केलेले आशिल्ले तशें हांव तिगेले घर कडेन वचून तिका पुरो हेल्प करचे तिगेले उगी काम केलें तशें तिका फ्री जाता न्हू तीन फ्री जाता पुराय म्हाका तें शिकय हें शिकय म्हूण सांगून तिगेले हांव सुमार नमूनेचे एम्ब्रॉयडरी शिकयलें आसा आनी कच वर्क म्हाका चॅलेंज आशिल्लें कच वर्क आसा म्हळ्यार म्हाका शिकयलें पुरो रॉंग शिकयलें ते कसले रॉंग जावका ते कशें तांणी रॉंग शिकयलें म्हूण सांगून हांव एक कर्चीफार एक सेपरेट दोन बैसून फर्स्ट स्टेप हे सेकंड स्टेप हे कशें केल्यार कशें इजी जाता म्हूण सांगून हांव ते स्टेप बाय स्टेप घालून ओन जावन शिकले म्हण दोग तेग जाणां शिकयलेले तांणी तेग जाणां शिकयलेले कंप्लीट जाता ते रॉंग आशिल्ले फुल्ल म्हूण सांगून मागीर हांव हट दवरून मागीर हांवची शिकून काडलें आता तुम्ही सिक्कील विद्यो तरबेती आता चरडोवांक सिकोच कसन एक व्यवस्था की हांव बेंगलोर आसतना हांव सुमार क्लासेस काडला सकाळी एक 8:30 देखून 9:30 एक क्लास
करत आशिल्ली 9:30 देखून 10:30 ते क्लास आशिल्ले मागीर म्हाका अंगडीन भितर बिजी आशिल्ली निमते अंगडीन तो फुल टायम अंगडीन तो आशिल्ली मागीर वापस संजे वेळ कापेचे पेटयतना तेदन वापस एक 1 अवर ते टायम वेस्ट करचे ना म्हणून तेदन वापस 6:30 देखून 7:30 वापस आनी क्लास काडता आशिल्ली मागीर वापस रांदप करून वापस चेडवा फुड आनी पुरे दिवन करून वापस अंगडी जावन येतना वापस रात्री 10 गंटे 11 गंटे सो मागीर हांव ते मस्त कश्ट जाता म्हणून मागीर हांव ते ಸ್ವಲ್ಪ सोडलें दोणेर पाय दवरले कश्ट जाता म्हणून म्हळ्यार हांव आनी चड इनवॉल्वमेंट घेवंक आशिल्लें वांगडीन तूं फुल्ल हँड ओव्हर करक आशिल्लें तशी आता तुम्ही उरलें म्हाका आनी एक प्रश्न आयला आता तुम्ही गृहिणी जावन आसा ती एक हे मस्त नमुने आसता ती एक स्टिचिंग अशें पुरो पेंटिंग अशें पुरो एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट अशी मस्त अभिरुची आसूं न्हू घराचे काम तुम्ही लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनांत तांते काम केला तशी ह्या पुरे कशी मॅनेज केल्लें घर काम आसक्ती म्हळ्यार मी बापू मानान मी ल्हान सांगता आशिल्लें कसलेंय काम जायना म्हूण अशें न्हय म्हणून आमकां सांग दाखोवन मागीर ल्हान तशी ट्रेनिंग दिलेली आसा तुका कसलें जावचें ना म्हूण अशें न्हय तूं कसं जाल्यारूय तूं काम कर का पूण ते सांग दाखोवन आमकां ते माते घालले निमती म्हाका कसलें एक औंटेच तशी चड एक बनता आनीक म्हाका आनीक ಸ್ವಲ್ಪ स्ट्रेंथ आशिल्ली जाल्यार हांव आनीक चड करीत आशिल्लें म्हूण म्हाका कितली किवळ दिशिल्लें सर तशी आणि आता आमगेले आयचे अभिरुची ह्या एक संदर्शना कार्यक्रमांतू तुम्ही कोणाके जो धन्यवाद सांगता म्हणजे लावी कोणा धन्यवाद सांगू इच्छा हा फर्स्ट देवा धन्यवाद दिता तशी मिगेल अन्नान म्हाका मस्त सपोर्टिव्ह केलेले आशिल्ली तशी मिगेल बामणाने म्हाका मस्त सपोर्ट केला म्हळ्यार कसं नाही का कोणचे तरी म्हाका फ्रेम घालू का वरी करी म्हण म्हणटा मिगेल बामणानच म्हाका फ्रेम घालून दिवची की हाडची की करची की पुरे मिगेल बामणान म्हाका मस्त सपोर्ट केला तशी मिगेल चेडवान तशीच म्हाका मस्त सपोर्ट केला मिगेल माय माव जेवो तांणी मस्त सपोर्ट केला आणि हांगा देवा शिवूंचाका मिगेल बायान आनी बाया बायरेन आमकां राबच्याका घर दिलेली निमती व्यवस्था केलेली निमती आमकां त्या देवाला एक करच्याक एक भाग्य मेळ्ळें तांकां हांव मस्त धन्यवाद दिता आता तुमगेल मस्त काम असता वय. आसक्ती असता वय कर्तर असता ती समय वय. म्हणजे एक व्यर्थ करनशी त्या एक समय अंतू तक नमून नमून आकार आकृती आणि वय. तक एक चंद आई दिवून तुम्ही कर्तर असता ती आता तुमगेले ओटू उल्लेतना कळलं तशी तुमगेल एक मस्त कामामध्ये हंग संदर्शना कार्यक्रमाक येऊन आमगेल एक ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಜೌಕ ಜಲಲ್ ಮಾಹಿತಿ ह्या एक कार्यक्रमा ಮೂಲಕ मस्त एक जनाक इन्स्पिरेशन की एक त्या एक रुची मेळणू अभिरुची येऊ म्हणून सांगून येलेकता आणि ह्या कार्यक्रमाक तुम्ही आयलाक आमगेल्या विश्व कोंकणी वाहिनी तर्फेन आणि सकड आमगेल्या वीक्षकाल तर्फेन तुमका धन्यवाद सांगता नमस्कार ಎದ್ದೊಳ್ವರೆನ आमगेल हे अभिरुची संदर्शना कार्यक्रमांतू ರಂಜಿತಾ ಕಾಮತ್ ಹಂಗೆಲ್ ಸಂಗಾತ ಚಲ್ಲಲೆ ಸಂದರ್ಶನ तुम्ही ऐकलेंती मस्त तांगेल अभिरुची आमगेल्या वीक्षकांकय मस्त प्रेरणे जावो त्या रुची आणि अभिरुची जावने पुऱ्या वीक्षकांतू जावो म्हणून सांगून हांव इच्छा पावता ह्या संदर्शन कार्यक्रम सकडांकय प्रीती जल्ला म्हणून हांव लेखता हे कार्यक्रम इष्ट जाल्यार लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा धन्यवाद